गोयात भीक मागप्यांमदी एकूय गोयकार नागरिक नाशिल्ल्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठा मुखार स्पश्ट केलें। राज्यांतल्या भिकाऱ्यांच्या प्रस्नाविशीं दाखल केल्ले याचिकेवेले सुनावणे वेळार पांगम हांणी म्हायती दिली। ह्या समस्येचे गांभीर्य लक्षांत घेवन सरकाराक कायमस्वरुपी उपाय येवजण सुचोवपा खातीर 2 सप्तकाची मुजत दिल्या। राज्यातल्या भिकाऱ्यांच्या प्रश्नाविशीं उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली। या याचिकेचेर बुधवारा उच्च न्यायालयात सुनावणी जाली। राज्यात रस्ते आणि भौशीक सुवातेंचेर भीक मागपी व्यक्तींमदीं एकूय गोंयकार सापडूंक ना। हे लोक राज्या भायल्यान येतात। रोजगाराच्या वा हेर कारणा खातीर गोंयांत आयिल्ले कांय जाण भीक मागपाक सुरवात करतात। पर्यटन हंगामात आनी क्रिसमस नवे वर्स आसता तेन्ना तांच्या संख्येत मोठी वाड जाता। पर्यटकांची गर्दी वाढली की अदीक पयशे मेळोवपाच्या उद्देशान भिकारी गोंयांत येतात। पर्यटन हंगाम सोंपल्या उपरांत आपल्या मूळ राज्यात ते परतून वतात, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिली। तशेंच ह्या समस्येचे गांभीर्य लक्षांत घेवन हाचेर कायमस्वरुपी उपाय येवजण काडपा खातीर 2 सप्तकाची मुजत न्यायालयान सरकाराक दिल्या। NGOच्या मदतीन करची उपाय येवजण भिकाऱ्यांच्या प्रश्नाचेर तोडगो काडपा खातीर स्वयंसेवी संस्था आनी सामाजीक क्षेत्रात कार्यरत संघटनांची मदत घेवपाचे निर्देश उच्च न्यायालयान दिल्यात। ह्या संस्थांच्या मदतीन मार्गदर्शक तत्वां तयार करून दीर्घकालीन उपाय येवजण राबोवपाची अपेक्षा न्यायालयान उक्तायल्या। भीक मागप्यांक पयशे दिवप हो लेगीत कायद्यान गुन्यांव आशिल्ल्याची जाणीव नागरिकांक करून दिवपाची गरज आशिल्ल्याचे न्यायालयान सांगला। भौशीक जायराती, सुचोवणे फलक आनी जनजागृताय मोहिमे वरवीं नागरिकांक जागरूक केल्यार भिकाऱ्यांक मेळपी प्रोत्साहन कमी जावन प्रश्नाचो सुटावो जातलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।